नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच येवकार. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात कोंकणी कवी रघुनाथ विष्णू पंडित हांगेले वळख दितस. एकच दिवसांतू 5 कविता पुस्तकां प्रकट करून विक्रम रचयलेलो गोंयचो प्रख्यात कवी रघुनाथ विष्णू पंडित 6 एप्रिल 1917 इसवींतू गोवाचे रायबंदरांतू भाटकरांचे घराणेंतू जल्मलेले तांकां आर.व्ही. पंडित म्हणून वळखतात. बापय विष्णुबाब आणि आवय रमाबाई तांणी प्राथमिक शिक्षण गोवांत घेतले आणि मेट्रिक्युलेशन न्यू इंग्लिश स्कूल पुणेंतू घेतले. उपरांत BSc पदवी घेवंक पुनाचे फर्ग्युसन कॉलेजांतू दाखल घेतले. परंतु तिसऱ्या वर्सा तांणी BSc सोडली आणि इंग्लिश कवितेंतू चड रुच दिसून थंयची BA शिकप आरंभ करून पदवी मेळयली. ब्रिटीश शेकातळ आशिल्ले UTC येवजणे खाल तांणी सार्जंट मेजर मेरेनाचे सैनिक विद्या मेळयली. तशेंच तांकां छायाचित्र काडपाचे आवड आशिल्लें. तांतूय तांणी कलात्मक छायाचित्रकार म्हणून नांव कमायलें. तांणी कोडक इंडियन मॅगझीन, दी ट्रॉपिकल फोटोग्राफी, द लेन्स लायट कॉलम्स सारकेल्या नेमाळे खातीर वावर केलो. 1961 इसवेंतू गोवाक पोर्तुगीसांपासून सुटका मेळ्ळ्या उपरांत तांणी पोर्तुगीज भाशेंत अभूतपूर्व काम केलं. रघुनाथ पंडितान कोंकणी, मराठी आणि इंग्लिश भाशेंतू साहित्य रचन केलं. रघुनाथ पंडितान आपणाले बरपाक नव्य वास्तववाद शैली वापरल्या. तांगेले कृतींतू गोवा समाजांतू चिड्डिले वर्गाचे म्हळ्यार दलित वर्गाचे चित्रण दिसता. मनशाचे वृत्ती प्रवृत्तीच्यो सोद, सैमदर्शन, ध्येयवाद आणि स्वदेश भक्ती, प्रेम कविता, आध्यात्मिकताय, गोंयचे अस्मितायेचो परी, सुभाषितात्मकताय, वाक्प्रचार आणि ओंपारी अशे विंगड विभागांतू तांणी कोंकणी कृती रचयला. तशेंच मराठी आणि इंग्लिश भाशेंतू वॉयसेस ऑफ पीस, द मून कविता रचयला. कोंकणी गोड गोड काणयो भाग 1 आणि 2, रामायण महाभारतांतल्यो कथा आणि लेख गद्या विभागांतू रचयला. कोंकणींतल्यान रत्नहार आणि इंग्लिशांतल्यान गोवन पोएट्रीचे संपादन केला. तांणी स्त्री हृदय मराठी तोंडी साहित्य संपादन केला. मराठी भाशेंतू अणकार आणि कृती भारती नेमाळ्यांचे संपादन केला. मजे इल्लेशे काळीज, आयले तशे गायले, उरतले ते रूप धरतले, चंद्रावळ, धर्तरेचे कवन, मजे उतर गावड्याचे, लारा, दर्या गाजेता कविता झेलो तांगेले कृती जावन आसत. रघुनाथ पंडितान बरयिल्ले कवनांचे 5 पुस्तक एकच दीस मोकळीक केला. 26 जानेवारी 1963 इसवींतू हें मोकळीक जाल्लें. तांकां भारत सरकाराच्यो पद्मश्री प्रशस्ती 1982 इसवींतू फावो जाल्लो. तांणी बरयिल्लें दर्यो गाजोता पुस्तकाक 1975 वर्साचे साहित्य अकादेमी प्रशस्ती लाभला. डॉक्टर S.M. ताडकोडकरान कवी रघुनाथ पंडिताले विशयार बरयिल्ले निबंध आर.व्ही. पंडित जीवित आणि वावर गोवा कोंकणी अकादेमीन प्रगट केला. 1948 इसवेंतू पंडितान काडिल्ल्या महात्मा गांधीजीच्या छायाचित्राक
सुवर्ण पदक लाभला. 1967 इसवींतू युनायटेड पोएट्स लॉरिएट इंटरनॅशनल हो आंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड आणि 1968 इसवींतू ताच्यो मानद सदस्यत्व तांकां लाभला. 1969 इसवींतू इंटरनॅशनल अकॅडमी ऑफ लिडरशिपाचो डॉक्टर ऑफ लिडरशिप इन पोएट्री भोवमान फावो जाला. 1971 इसवींतू इंटरनॅशनल बायोग्राफिकल असोसिएशनाचो ऑनरेबल फेलो म्हणून निवड जाला. 1983 ते 84 अवधीक साहित्य अकादेमीचे वांगडी पद इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेजस ब्रिगांजा संस्थेचो फेलो म्हणून 1990 इसवींतू निवड जाला. त्यांनी 23 सप्टेंबर 1990 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाया तर्फेन रघुनाथ विष्णू पंडित हांगेलो आठव करता ती नमस्कार.